27 वर्साच्या गोय विधानसभा वेंचणुकेन भाजपा सरकाराक हारोवपाचेर काँग्रेसाचे पुराय लक्ष आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सांगले। एआयसीसी जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल हांच्या कडेन जाल्ल्या बसके उपरांत उलयतना आलेमाव हांणी सांगले ही चर्चा संघटनात्मक गजालींचेर आनी फुडारा खातीर पक्षाच्या आंकड्याचेर केंद्रीत आशिल्ली। कायदो, सुवेवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट, पर्यावरण राखण आणि गव्हर्नन्स ह्या महत्वाच्या विशयांचेर भाजपा सरकार आपेशी थारला असो आरोप तांणी केलो। गोंयांत गुन्यांव, खून, ड्रग संबंधित प्रश्न आणि अनिर्बंध जमनीची उदरगत जायत आसा असो दावो आलेमाव हांणी केलो। पक्षान हाच्या पयलीं साबर मतदारसंघांनी बसका घेतल्या आणि राज्यभरांत आपलो संपर्क कार्यक्रम चालूच दवरतले अशें तांणी सांगले। गोय राग यात्रा 22 सप्टेंबरा सावन सुरू जातली अशें आलेमाव हांणी जाहीर केले आणि 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत 27 सुवातो जिखपाचे ध्येय दवरून काँग्रेस काम करीत आसा अशें तांणी सांगले। तुम्ही आलो ओके आता तुमचे डिस्कशन किती झालं आहे सर? See, definitely organizational matters. The way forward is to dislodge this corrupt BJP government. A lot of distractions, a lot of things will happen. Our focus has been always for 4 years exposing this BJP government's corruption. जे संकल्प पत्रान जे बरयल्ले मॅनिफेस्टोन जे लोकांक सांगलेले आणि आज जी परिस्थिती निर्माण गोंयांत जालेली आसा खास करून फेलियर इन लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन, क्रायम, मर्डर्स, रेप्स, द वे Goa is for sale, land is for sale, and we have explained to our JSO that the first signature of the government would be that we would scrap these disastrous sections, take it back to the people, let people decide what is required with regards to planning. खास करून गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी ही डिफायन जावपाक जाय. द वे एनवायरमेंट इज बींग डॅमेज, द वे टुडे गोवा इज बींग प्रोजेक्टेड एज अ मर्डर कॅपिटल, एज अ रेप कॅपिटल, एज अ ड्रग कॅपिटल. So all these things, unemployment was also something discussed, 8.3%. These are factors and basically की एक आमचे मध्ये म्हाका दिसता खूब आमकां काँग्रेस पक्षाक जेन्ना आमी कन्सेप्ट काँग्रेस मांड म्हणून आमी इंट्रोड्यूस केलेलो आहा. ऑलमोस्ट 6-7 meetings we have had across the state, all the 40 constituencies we are going to have meetings. A lot of joinings, people entering in, they understand that Congress भायर पर्याय ना. आज जे गोय राखण यात्रा म्हणून आमी जे 22 सप्टेंबराक सुरवात करपाची आसा, I discussed about the yatra as well, what are the issues, how are we going to go about it, and our GSO had a patient hearing. The way forward is that 27 काँग्रेसाचे 27 तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.